ताने केली चोरया उजव्या हाताच्या बोला आणि पोवीत पावल्या सोयवरून सोडवून दिली. राष्ट्रामुखार ईश्वरा आपली सोडवण पोरगोटली प्रामाणिकपण फाकोयले इस्रायलाच्या घराण्या विश्वासी मोग पासायलो तांचो तो रुगडास तोलो. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. तूं कोण तो वळखून घे, तुजी ओस्मिताय जिये. आमी देवाचीं भुरगीं, शिव वर्तमानाचीं पोरगोटणारां. ही आमची ओस्मिताय वळखूंक आनी नियाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता. हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना मनीस जालोल्या देवाच्या सोबदाक आनी स्वतान चलयतल्या पवित्र आत्म्यांक आमची काळजां उक्तीं करुया. भाग्यवंत फ्रांसिसाचे मोजोतीन आमची ओस्मिताय ओळखून घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, ह्या सांजेच्या वेळार ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आमची मागणी देवा मुखार घालूंक आमी एकठांय जाल्या. मीस जावन आसा व्हडलें मागणें आनी आयच्या सेवा धर्मांत देव आमकां आमची वळख घेवंक आपयता. आनी जेन्ना हांव म्हाका वळखता तेन्ना हांव देवाक वळखोंक पावता. पूण जायते पावटी घडये हांव म्हाकाच वळखूंक विसरलां. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. पातकांचो उगडास करून दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Somnia,
रावतुया. जण एकल्यान आपापले मागणे आपापली गरज हे वेदीचेर दवरची. कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुजे पोरजेची सोडवण अजापांनी तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक थीर कोर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून भासायलोल्या वैभवाक आमी पावशें कोर. हे आमी मागता आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू फोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणो नातो. होच क्रिस्ता विरोधी बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेयना. जो कोण पुताक ओळखून घेयना ताका बापूय मेळो ना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश ओरोंबाक तावन तुमी आयकला तो तुमचे सोवे सदांच सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकलोलो संदेश तुमचे सोवे तोकलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सोवे आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायला तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसवूंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतला ती मागणी तुमचे सोवे आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती खरी फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकोवणे पोरमोणे चलात आनी ताचे सोवे रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सोवे रावात. हे पोरी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा. व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा तावन पयस करचो ना. देवाचे उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. सगळीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सोंदोर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावलान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. इस्रायलाचे कोलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवर सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खी पृथ्वी गणगणांत सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो.
पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवाची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमाक तावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पुरगूट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका विचारलें तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जोवान म्हणलें इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सोर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. ताणें ताचे लागीं आनिकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जोवान परतीपाळ केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हज्या उपरांत येतलो. पूण ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचो भाव भयणो आयचो आमचो विशय तूं कोण तो वळखून घे. तुजी अस्मिताय जिये. तूं कोण तो वळखून घे. लर्न हू यू आर. नो युअर सेल्फ आमी म्हणटा. एंड लिव अकॉर्डिंग टू युअर आयडेंटिटी. तुजे अस्मिताये प्रमाणे जिये. भाव भयणो तूं कोण हो प्रस्न जायतीं जाणां आमी एकामेकाक कोत्ता. दुसऱ्यांनी घोडे जायते पावटी तूं कोण गाय म्हूण आमचे लागीं विचारलां. आमी जायते पावटी दुसऱ्या लागीं तूं कोण गाय म्हूण विचारतात. आनी त्या मनशाची अस्मिताय आयडेंटिटी वळख आमी घेवंक सोदतात. आयचो विशय आमकांय प्रश्न कोत्ता तुमी कोण? आमी कोण गाय? भाव भयणो हांव कोण तो देव बरो जाणा आनी हांवूच बरो जाणा. आमी जोण एकलो कोण तो फकत आमचो देव बरो जाणा आनी हांवूच बरो जाणा. दुसऱ्यांक आमची वळख आसा. पूण दुसऱ्याक वळख आसा ती कसली गाय? दुसरो आमकां कसो वळखता गाय? पयले सुवातेर दुसरो आमकां वळखता आमची फामील पळोवन. आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड ना तर वो आमचे लागीं कितें आसा तें पळोवन आमकां वळखता. हो संवसार तसो. आमची फामील पळयता आमकां वळखता. वो आमचे लागीं कितें आसा तें पळोवन आमकां वळखता. देखून जायत्यांच्या आमच्या फामिलींक आमकां नांवां आसात. आनी त्या फामिलींच्या नांवां प्रमाणे आमकां जायत्यांक वळखतात. गोंयांत आमकां जायत्यांक वळखतात. आमी आयज जायतीं कोंगुटकारां कालांगुटकारां आसात. आमची रोमा रायज आमकां जायत्या जाणांक वळखतात. कोणागेर वळखतात ताल्ल्यांगेर म्हूण. कोणागेर वळखतात जनवरांगेर म्हूण. मागीर कोणागेर वळखतात बोडक्यांगेर म्हूण. कोणागेर वळखतात पांकल्यांगेर म्हूण. कोणें काल सांगलें कोणागेर वळखतात थंय तांकां गिदांगेर म्हणटात. थंय गिदांगेर. आतां कसले गीत वालचर म्हूण कोण जाणा. मागीर कोणाक वळखतात
तांच्या फॅमिलीचे आलकुंज सरनेमा प्रमाणे आल्फोन्सागेर म्हूण, कोणागेर वळखतात कोस्तांगेर म्हूण, कोणाक वळखतात ब्रागांजागेर म्हूण. अशें संवसार आमकां आमच्या फॅमिलीच्या बॅकग्रावंडा प्रमाणे वळखता. पूण आमी कोण गाय? आमी कोरेपणी तर कोण ती जाणां आसलीं जाल्यार आमकां केन्नाच कोण दुसरीं नांवां घालचो नासलो. आमी कोरेपणी कोण तर ती जाणां आसलीं आमी ह्या संवसारान कोण कोणाक भिवचो नासलो. आमी हे संवसारांत कोणाक पांय पडचे नासलीत, भियेवचे नासलीत. आमी तर कोरेपणी कोण ती जाणां आसलीं कोण पातकान पडचो नासलो, पातक करूंक सोदचो नासलो. आमी कोरेपणी कोण तर ती जाणां आसलीं आमी फामिलींत आनी आमच्या शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें सगलीं एकवटान जियेतलीं आसलीं. कोणूच राग, क्रोध, दुस्मानकाय, नोसाय, वायट, आस हें सगलें घेवन जियेवचो नासलो. पूण जियेतात आमी कित्याक आमी स्वताक जाय ते फावटी आमी कोण ती आमी नकळो. वी डू नॉट नो हू वी रियली आर. वा बंडो पवित्र पुस्तकांत भाग्योंत जोवाचे पयले चिटींत 3ऱ्या वेस्वरान आजो आमकां जबाब मेळटा. आमी कोण? देव स्वता आमकां जबाब दिता आमी कोण ती. आनी आमी कोण ती तर आमी जाणाव. आमी सगलीं ह्या संवसारांत बरीं जियेतलीं, शांतीन सवस्कायेन जियेतलीं, कुरपेन जियेतलीं. कोणाची केस्तांवां, झगडीं, झुजां कांयच आसची नात. सगलें आमचें बरें चलतलें. कोण गाय आमी? भाग्योन जिवांव आपले चिटींत सांगता 3ऱ्या वेस्वरान. बरे भाशेन आयकातायज आनी सदांच मनान दवरात. आमी कोण? तो म्हणटा, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खुद बाप आमकां म्हणटा, खुद देव बाप आमकां म्हणटा, बरे भाशेन आयकात, तुमी म्हजीं भुरगीं. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं जाल्यार ह्या संवसारांत आमी कोणाक भिवंक जाय? देवा परस व्हडलो आनीक कोण आहा गाय? देवा परस व्हडले मंत्री आमदार गाय? देवा परस व्हडले दादागिरी कोत्तात ते गुंडा गाय? देवा परस व्हडलो आमचो शेजारी गाय? आमकां त्रास कोत्तात ते गाय? आमकां रडयतात ते गाय? आमकां वायट उतरां उलयतात ते गाय? देवा व्हडलो देंवचार गाय? ना. देव एकलोच व्हडलो, ताचे व्हड आनी कोण ना. आनी ताचे बरोबर आमी ताचीं भुरगीं देवा बरोबर. आमी देवाचीं भुरगीं. देखून आमी ह्या संवसारांत देवाचीं भुरगीं ही आमची अस्मिताय. देखून ह्या संवसारांत आमी कोणाक भियेवपाची गरज ना. भियेवपाची गरज ना. कोणूय कितें सांगो तेंगे आयकना काय, मुगे आयकाय, आम कोणाक भियेवपाची गरज ना. तेंकां कडेन आतां कळ्ळें आसतलें, आमकां केन्ना कळ्ळलें. आमच्या देवान पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलां, तुमी म्हजीं भुरगीं, म्हज्या वन व्हडलो आनी कोण ना. देखून कोणाक भियेनाका त्या संवसारांत. कोरात एकूच बरें जिवीत जियेयात. पुरो म्हजीं भुरगीं कशीं म्हाका जाय तशें म्हज्या कांक्यान जियेयात. पाव बंडो हें सगलीं जाणां आमी मनान दवरात. आमी सगलीं देवा गेलीं. आमी सगलीं देवा गेलीं. आयज पवित्र सभा 2 व्हड भाग्यवंताचें समर्पण कोत्ता. आनी हे व्हड भाग्यवंत कोण गाय? भाग्यवंत बाजील आनी भाग्यवंत ग्रेगोर. आनी हे भाग्यवंताचें खाशेलपण म्हळ्यार कितें गाय? हे भाग्यवंताचें खाशेलपण म्हळ्यार तांचे ते दोगोय एकामेकाचे गोट इश्ट. आनी हे दोगोय तांचे व्हड खाशेलपण दुसरें म्हळ्यार तांचे दोगांयच्यो आख्ख्यो फामिली सात. तांची माय पाय सात, बाबा भयणाय सात, तांचे सोयरीं दायरीं सातां. आनी तांचे वरवीं जाय ते सात जाले, जाय ते सात पवित्र सभेक फावो जाले. ही तांची आयडेंटिटी. आनी तांचे फामिलीकूय म्हणटाली सातांची फामील, फॅमिली ऑफ सेंट्स. आमचे फामिलीक कितें म्हणटा गाय? सातांची फामील गा, ताल्ल्यांची फामील, बोमिलांची फामील, बोडक्यांची फामील, जनवरांची फामील, गिदांची फामील म्हणटात गाय. आमचे फामिलीक कोणाची फामील म्हणटात गाय? आमी आमचे फामिलीक नांव पडलां म्हूण, ताणी दवरून गेला म्हूण शिणचें न्हू. आमचेर आसा आमचे फामिलीक कसलें नांव आमी दितल्या? देवाची फामील म्हूण, सातां भक्तांची फामील म्हूण, ओ वायटाची फामील म्हूण. भाव भयणीनो, आमकां दुसरीं वळखोंक जाय फकत एकूच नांवान, ई देवाची.
आमी देवाली हें मनान दवरात. सदांच आमी देवाली देवाली हें मनान दवरल्यार कसलेंच वायट आमकां लागचें ना आनी आमी करचें ना. दुसरें भाव भयणो, आमकां जायतीं भावा भयणां, आमची दुसरीं भावा भयणां आमकां वळखतात आमच्या उतरांक लागून. आमी उलयतात ताचे वरवीं, आमी दुसऱ्याक सांगतात ते वरवीं आमकां दुसरीं वळखतात. आमची CV आमी म्हणटा करिकुलम वीते. दुसऱ्यांक आमी सांगता, हांव बरोवन दिता, हांव ओ मनीस, हें म्हज्या जिवितान आसा. आमी उलयता, आमच्या उलोवपा वरवीं दुसरीं आमकां रोखडींच वळखतात. आनी दोतोर, सायकॅट्रिस्ट कावन्सिलर्स आसात ते अशें म्हणटात, यू स्पीक एंड आय वील टेल यू हू यू आर एंड आय वील टेल यू वॉट आर युअर प्रॉब्लेम्स एंड आय वील टेल यू वॉट आर युअर नीड्स. तूं फकत उलयत राव, मागीर हांव तुका सांगता तूं कोण तो, मागीर हांव तुका सांगता तुजें प्रॉब्लेमां कितें तीं, मागीर हांव तुका सांगता तुजी गरज कितें ती. तूं फकत उलय. आमच्या उलोवपा वरवीं दुसरीं आमकां पारकितात. कोणाकूय पारकूंक जाय जाल्यार ओगी बरी वचोन आयकात. आयकतरी कळटा हो मनीस कितें आनी कसलो तो. देखून भावा भयणीनो, आमच्या उलोवपा वयल्यान दुसरो आमकां पारकिता तेन्ना आमी बरें उलयतलीं मनशां जावंक जाय. देखून म्हणलेलें आसा, साकोर फकत जिबेरूच आसूं दी. बरे भशेन आयकात. साकोर फकत जिबेरूच आसूं दी, पोटांक पावूंक दिनाकात, डायबिटीज जातली. आनी फाटल्यान भायरूय पडोंक दिनाकात, वेस्ट जातली. साकोर फकत जिबेर दवरात. आमी ती जिबेर दवरिनात, जिबेर हालोली साकोर पोटान गिळटात, देखून डायबिटीज जाता, भायर उडयतात, देखून वेस्ट जाता. साकोर जिबेर दवर, सगल्या कडेन बरें उलय, दुसरो तुका बरो म्हणटलो. पूण आमचे जिबेर तशें जायना. सादां भक्तांक पळयात, जांचे जिबेर फकत साकोर आसली ते सांत जाले, तांची जीब कुसोंक ना. तांची जीब आजूच आसा भाग्यवंतांची जीब. आमची जीब कितें जातली काय कोण जाणा. जिबेर साकोर दवरया. लेट अस स्पीक स्वीट थिंग्स. संवसार उगडो आसतलो, आमची वळख बरी आसतली. तिसरें भाव भयणो, जायतीं जाणां आमकां वळखतात, दुसरो आमकां वळखता आमच्यो कोरन्यो पळोवन. आवर बिहेवियर, आवर एक्शन्स, आमच्यो कोरन्यो पळोवन. देखून म्हणलेलें आसा इंग्लीश भाशेन, एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. तुजी कोन्नी तुज्या उतरां परस सुबेज उलयता. देखून बरें करतल्याक संवसार महान म्हणटा, व्हड म्हणटा, भाग्यवंत म्हणटा, अमोर म्हणटा, आनी तसल्या मनशाक अमोर दवरतात. आमच्यो कोरन्यो बऱ्यो जावं दी. आमच्या कोरन्या वरवीं दुसरो आमकां वळखता. हें आमी मनान दवरुया. सांत भक्त उदी करून आयज ताच्या पांयाशी आमी आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर चड उलोवंक ना, पूण जायत्यो बऱ्यो कोरन्यो केल्यो. ह्या बऱ्या कोरन्याक लागून इतलो लोक गोंयां येता, इतलो लोक ताच्या घरा स्पेनांत वेता, इतलो लोक ताका बुजूंक, ताका मान दिवंक येता, ताच्या पांयाशी बसता, ताचें दर्शन करता, कित्याक ताच्यो कोरन्यो बऱ्यो जाल्यो. आमकां कितलो लोक विजीट करता काय, आमकां कितलो लोक आमच्या फुड्यान येता काय आमच्यो कोरन्यो पळोवंक. भाव भयणीनो, ह्या सांतांची आमी देख घेवंक जाय. तांच्यो परबो, फेस्तां, रोमारी, उमो घेतलो आनी तांकां येवन पळयलें म्हूण जायना. तातूंत सोंपना. आमचें सोंपता देखून आमचें क्रिस्तांव जिवीत फुडें वचना जायते फावटी. देखून भाव भयणो, आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता याज्ञीक आनी लेवीत जांकां धाडलेले वडिलांनी ते जुवांव वाशी येतात आनी ताची अस्मिताय विचारतात. तूं कोण? अरे जुवांव, तूं कोण? तूं कोण? आनी ते जुवांवा लागीं विचारतात तेन्ना जुवांव पयलीं ओगोच आसलो. ते ताचे लागीं विचारतात. विचारीत ताका ते वळखतात, ते सांगतात. ते आनी लोक जुवांवाक हे भाशेन वळखतालो. ताचे भाग्यवंत फामिलीक पळयतालो आनी होय भाग्यवंत हें चिंततालो. तोय भाग्यवंत म्हूण चिंततालो. कित्याक ताचे आवय बापूय भाग्यवंत. जाकारियास, एलिझाबेथ भाग्यवंत ताचे आवय बापूय. ताचे आवय बापूय देव मंदिरांत येवपी, देव मंदिरांत रावपी, देवाक बुजपी भाग्यवंत मनशां. ताच्या आवय बापायक पळोवन होय भुरगो ताचो भाग्यवंत काय म्हणटालीं. ताका ताचें आयकतालीं, ताची पवित्र आनी बरी खबर आयकतालीं आनी तें बरें आयकतात. ताचे वरवीं ताची जीब बरी आसा ती पळोवन होय बरो मनीस, होय बरो उलयता हें म्हणटालीं. ताका ताच्यो महान कोरन्यो पळयतालीं आनी होय व्हड प्रवादी, महान आनी बरो मनीस अशें ताचे विशीं म्हणटालीं.
जिवा विशीं लोक हें उलयतालो, आयज तुजे आनी म्हजे लागीं म्हजे विशीं लोक कितें उलयता गाय, लोकांचें सोड, हांवूच म्हाका कितें म्हणटा गाय, हांव कोण गाय. बाबा म्हणटो तुजी आनी म्हजें कितें गाय, आमी कितें करूया आयज. पयले सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवा गेलीं हें मनान दवरुया. देखून देवा गेलीं कशीं ह्या संवसारान जियेवया, आनी देवा गेलीं कशींच देवाक मानता, देवान सांगलां देवाक जाय ते भाशेन जियोया. देव खुशाल जातलो, सात भोक्त खुशाल जातले, आमी तांचे भाशेन जातलीं, आमी तांचे भाशेन जातलीं. आमकां पळयतल्यांनी आमकां म्हणूंक जाय ही ती देवालीं, ही ती देवा गेलीं. दुसरें, आमचीं उतरां आयकतल्यांनी, आमचीं उतरां आयकतल्यांनी म्हणूंक जाय तीं देवालीं, तीं भाग्यवंतां. देखून ह्या संवसारांत जियेतना बरें उलोवया, बरें उलोवया. बरें उलयता तें सदांच कानान घासतलें उरतलें, वायट उलयता तें काबार जातलें, कोण उगडास धरूंक सोदचो ना. आनी तिसरें, आमच्यो कुरण्यो पळयतल्यांनी म्हणूंक जाय, आमी बरें कोत्तात आनी पळयतल्यांनी म्हणूंक जाय ही देवालीं, ही भाग्यवंतां. असलें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय. आमी भाग्यवंत फ्रांसिसाक आयज मान दिवंक हांगासर आयल्यात. धांवून परतून आमी येता आनी 3 दिसांनी एक्सपोजिशन सोंपतलें. तरी पूण दर वर्साक परबेक तरी नोयेनाक तरी आमी हांगासर येतना तो आमकां म्हणटलो, हांव देवालो, तुमी कोणालीं. सगळीं उबी रावया. देव भुरग्यांची मागणी आयकता आनी देवाच्या उतरांत आमी सगळीं आयज देवाचीं भुरगीं म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबे खातीर तांणी सदांच क्रिस्ताक परगोटूंक आनी भावार्थ्यांक तांची खरी अस्मिताय सोदून काडूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आपली अस्मिताय सोदतल्यां खातीर क्रिस्ताच्या मोगाच्या आनी स्वताच्या उजवाडान तांकां मनाचो उजवाड आनी जिविताचो हेतू फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमचे दोयेन आयकून घे. आमच्या समुदाया खातीर देवाची भुरगीं कशीं एकामेकाक आमची खरी अस्मिताय जिवंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. पिडेस्तां आनी कश्टावतेल्यां खातीर तांकां क्रिस्ताची पेकोवणी फावो जावंक आनी आमा सोमेस्तांच्या मागण्यांचो आनी आदाराचो तेंको मेळूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सगळें मागता तें दिना, गरज तेंच आनी फावो तेंच दिता. बापा, आमी सगळीं ह्या वेळार तुजीं भुरगीं म्हूण वळखून घेता आनी जें आमी ह्या वेळार मागलां आनी कितें आमकां गरज तें तूंच फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. बसूया.
वावरां घालता बापा आयच्या दिसा आमच्या ताटां दोस्ती रुपा आमच्या ताटां दोस्ती रुपा काडलो रोस पयच्या फोडा ओतां बापा आयच्या दिसा आमचे काळजीत सोऱ्या रुपा आमचे काळजीत सोऱ्या रुपा osmal donia wardanaso aunque dai tu me lolo etsai soda suka mete urbi lole tuji roste म्हज्या भाव भयणांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां व्हरती देणी आनी तुजे कोडची घेता आनी तुका पुत्तून आमी दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. आमकां आमचीच वळख दी आनी तुजे वळखीन वाडोवंक आमकां कृपेन बोर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा सर कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उसवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे विंगेत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्यात जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेच मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbaraco sorvespor tu. Sorgani sorsar pola tucia voi bovar, un sorgi duca soi sor. Sorvespora cena vieta taka soi, un sorgi duca soi sor. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेचाक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumiaci sumami ondo kata, ani ekazit lepieta, title pauti tu vojvovanisu, ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरियन सिमियो आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात तेय आमच्या भावणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक जे परजोडीत मुखार मळ पळोवंक तांकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. क्रीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेची आनी आमच्या हे रोमार घेवन आयलेल्या कोंगोडचे पवित्र सभेची दोनया काकूत कर. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती भाग्योत पोती तिचो भाग्योत पोती जुजे, भाग्योत पेद्रू, भाग्योत मदर तेरेसा, भाग्योत जेवाज, भाग्योत पाद्री पियो, भाग्योत सांत आदोन, भाग्योत सांत फ्रांसीस शावेर, भाग्योत आलेश, भाग्योत धर्मतान स्वरूपकाणी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटोती. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव दोगा सासणांच्या सासणान. जोवांक विचारलें, तूं क्रिस्त? आनी ताणें म्हणलें, हांव क्रिस्त न्हय. पूण आमकां काय बरें, तूं क्रिस्त? वय हांव क्रिस्त हांव. काय बरें पळय आमकां. जोवां बातिस्तान म्हणलें, हांव क्रिस्त न्हय, पूण आमकां देवान हें भाग दिलें म्हणपाक क्रिस्त हांव. आनी हें आमच्यान म्हणूं येता जेन्ना हांव देवाक सारको वळखता. जो देवाक वळखना, जेजूक वळखना, तो फटकिरो म्हणटा. तर आमी सगळीं देवाक वळखता हें सत मानून घेवया आनी क्रिस्ता भाशेन जावं सगळीं आमी कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां तळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवोशान अंतरायता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो असो जेजू देवाचो पूत उंड्या रुपांत आमच्या काळजांत येता. देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आपयता आनी शिकयता. क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ता भाशेन जियेतुनी आनी जेजूक घेवंक फुडें सरतनी सगळीं आमी सभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बपतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Soy
म्हाका सांडू नाका. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूची कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसूया. आयची ही मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री पॉली लोबो, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर जोबिटो डिकोस्टा हांकां आमचे दिनवास. सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञीक बाबाक आमचे दिनवास. तशेंच कालांगूटच्या फिरगोसकारांक आनी आमच्या गायन पंगडाक आमची शाबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन आमचें कुमसाराचें पेंडॉल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां सकाळी 11 वरांच्या मिसाचेर भोवमानेस्त ल्युमेन मोंतेरो आगारताला दिओसिसीचो बिस्प येजमानपण चलयतले. तशेंच सांजे 6:15 इंग्लीश मिसाचेर भोवमानेस्त प्रकाश सांगली खामाम दिओसिसीचो बिस्प येजमानपण चलयतले. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांचो ओमाव सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसता. जानेराची 4 तारीख ओमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर ओमाव ना. त्या दिसा सकाळी 9 वाजता दोबाजीक सकाळचे पवित्र सभेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता खातीद्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बागयोन फ्रांसीस शाव्याराच्यो रेलिको बाजिलिकेंत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समरपतले. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक हात जोडून तयार जावया. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. देवा मुखार जण एकल्यान आपली वळख घेवंक आनी हे वळखीन जिवंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दीत बसता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. आमेन.
खुशावेरा तुझे कुळू गोया शारा तुझे शासोयनिका सोदा सोयती कोर माका तुझे शासोयनिका सोदा सोयती कोर माका Safrases Tushavera Tuझे कुळू गोया शारा तुझे